सुरवातेक सगळीं उबी रावया. विश्वासानो कोसया गीत गायन करूया बाळक येशू पळया मेल्या शारांत गोरवा गोठ्यांत आंखवार मारी इच्छा गोपा मेल्या शारांत गोरवा गोठ्यांत आंखवार मारी इच्छा गोपा भुरग्यांनो गायन करा कुशालकायेन दिसारा बाळकाक नमस्कार करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज संतोशान बरोवन आमी जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब समोरंभताव. आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात जेजूच्या जल्माचो संतोश सगल्यांक परगटात. जेजूच्या जल्मा वरवीं संवसाराचेर उजवाड फांकलो आनी मनशाकूड संतोशान भरलें. बागीवन फ्रांसीस शावेरान जेजूचो संतोश आपणायलो आनी होच संतोश मनशाकुडाक दिलो. आमी आमच्या बऱ्या कोन्यांतल्यान जेजूचो संतोश मनशाकुडाक परगटूंक आमकां आपावणें आसा. दुखांतल्यान आमी सूख आपणायताव आनी कश्टांतल्यान खरो संतोश आमी जोडूंक पावताव. म्हणटोच जेजून हाडलेलो खरो संतोश आमी भोगूंक आनी दुसऱ्यांकूय संतोशान भरूंक आमकां कृपा ह्या पवित्र मिसा भेटेंत मागुया. नातालांच्या ह्या पवित्र दिसा संतोशान बरोवन खुशालकायेन मुरगोठोन उल्हासांच्या भावनांनी बरोवन आमी हे मिसाचें बलिदान भेटयताव. आनी हो समोरोम आमी कोत्ता आसतना आमकां एक भाग फावो जाता बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या जाग्यार आमी आसाव. ताचेरूय नदर मारून ताची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताचे थावन आमी शिकोन आमी संतोशाची मनशां जावूंक इल्लो वेळ शांत रावया. आमच्या जिविताचे नदर मारुया आनी आमचें उणेपण वळखून घेवन पातोक वळखून दूख धरून बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच आंकवार मोरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागताव. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Soumya
परतुया. देवा, मनशा कुळाच्या रोसणारा आनी सोडवणारा, मनशाक तुज्या सारक्याचो रोसून एक व्हड अजाप तुवें केले आनी पातकांतलो ताका सोडून नवी रोसणां करून त्याहून अदीक व्हड अजाप तुवें केले. तुजो अनोद पूत सासणाक तुज्या देव स्वयंबाचो भागीदार आयज आमच्या मनशा स्वयंबाचो भागीदार जावंक पावलो. ताच्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमी सासणाक तुज्या देव स्वयंबान भागीदारां जावंक निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणा. Amen. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. कितली सोबीत पावलां तीं दोंगरा वयल्यान सोलून येता ताची. बरी खबर तो हाडटा, शांती सोडवण परगडटा. अशें तो सियोनाक सांगता, तुजो देव राजवट चलयता. चीत दिवन आयक. तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडटात, ते सगळे एकाच ताळ्यान आड्डोतात. कित्याक सर्वेस्पर सियोनाक पोत्तून येता, तो आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयतात. गोट्टान जाल्ल्या जेरुसलेच्या घरा निवासानो खुशालकायेचे उद्गार सोडात. कित्याक सर्वेस्वर आपले पोरजेक बुजयता, जेरुसल्याची सोडवण कोत्ता. सर्वेस्वर आपलो बावलो झुजाक तयार कोत्ता आनी पृथ्वेच्यो सगल्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो. देवाचे उतर हें. देवाचे वडोपकार. आमचो जाबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सगळीं म्हणुया. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ली ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरोन सोडवण दिली. जाबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलचे कुलयेथाय आपलो थीर विस्वासी मोग मनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जाबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जाबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. किन्नोऱ्यो हातान दवरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची ठणठणीत वाखाणी कर. जाबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. हेब्रेव्यांक बरयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, म्हाका जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. ताका देवान सगल्या वस्तूंचो दायजी केला. ताचेच वरवीं सगळी प्रितूम रोचल्या. तो देवाच्या वैभवाचो परजोळ आनी त्याच्या स्वयंबाचो संपूर्ण रूपकार देखून आपल्या सोक्तिवंत सोबदान आख्खो संवसार तो सांबाळटा आनी पातकाचें मेकळेपण काडल्या उपरांत स्वर्गार थोर देवाच्या उजव्याक बसला. जितले देवदूतां वोन श्रेश्ठ नांव ताका दायजीपणान फावो करता,
तितलो तो ताचेवन व्हड आनी खरेंच खंयच्याच दुताक देवान केन्ना तरी अशें म्हणलां जायत, तूं म्हजो पूत, आज हांवें तुका जल्म दिला, आनी तशेंच हांव ताचो बाप आनी तो म्हजो पूत. त्या भायर आपल्या मालगोड्यांक संवसारांत पाठयतना तो म्हणटा, सगळे देवदूत ताका नमस्कार करून. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. शुभार्थमनाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. दिसामध्ये पवित्र दीस आज आमचेर उदून आयलो, कित्याक आज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर परजळ्ळा. येयाक सगल्या राष्ट्रांनो सोमयाक नमस्कार करात. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. ओरोंबाक सोबद आसलो आनी सोबद देवा सोबें आसलो आनी सोबद देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोबें आसलो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रोसल्यात आनी रोसलोल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलोलें कांयच ना. ताचे सोबें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशांचो उजवाड. उजवाड काळोखांत परजळटा आनी काळोखांत उजवाडाक आटापूंक ना. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. सगल्यांनी बाबाड दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयलो. एका मनशाक उजवाडायतलो नीज उजवाड सोबद जावन आसलो. तो संवसारांत आयलो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रोसलोलो. तरी संवसारान ताका वळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच परजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतल्यांक सोमेस्तांक, आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंडोवणेन न्हय, मनशाचे खोशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी सोतान भरलोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुवांवान आड्डून म्हणलें, तो म्हजे उपरांत येता, तरी म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेवून व्हड. आनी अशें म्हणून हांवें तुमकां ताची खबर सांगला तो होच. आनी ताचे संपूर्णायेंतलें आमी सगल्यांनी घेतलां. कुरपेर कुरपा.
समृद्ध मोजेसा वरवीं दिली, कृपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत. देवाक कोणें कधीच पळोवंक ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणली तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताताय म्हज्या मोगाच्यानू, ह्या आमच्या संवसाराचेर जोर आमी एक चालती नदर मारली जाल्यार खंय तरी काळोखाचीं कुपां उप्रासतात आनी खंय तरी संवसाराचेर काळोख असो दिसता. एक देश आनी एका देशाक वळखना, भासाभास करूंक तयार नान, पूण आपणाचेंच खरें करून दुसऱ्याक शिकवण दिवंक वापरतात ती यंत्रां आनी ताणें घेतलेले उपाय नियाळटना संवसाराचो भस्म जावंक, निसणटण जावंक वेळ ना ही भिरांत आमचे मदें आसा. संवसाराचें चिंतना आमच्या भारताचें आमी चिंतलें जाल्यार आमी आमकांच वळखना. धर्माच्या नांवान, जाती कातीच्या नांवान आमचे मदें वेगळो सार आमकां पळोवंक मेळटा. एक जानवर आनी एका जानवराक वळखता, पूण असली चिंतप आमा मनशां मदें शिकप केलेलें गिन्यान आसलेल्या मदें आमकां पळोवंक मेळना. हें सगळें नियाळटा आसतना खंय तरी आमी मनशां वाट चुकल्या, काळोखांत आसाव अशें आमकां दिसून येता. एक राजा आसलो आनी ह्या राजाक 2 पूत आसले. ह्या 2 पुतांक राजा एक दीस आपयता आनी तांकां दोगांयकूय 5-5 मोतयां दिवन आपले पोरजे मदें धाडटा आनी अशें शिकून वचात, पोरजे मदें मनशांक मेळात आनी कोणूय तुमकां संतोशी मनीस मेळटा तातले एक मोती ताका दियात. आनी अशे 2 राजकुंवर भायर सोदतात, 2 दिशांनी वेतात. आख्खो दीस ते भोंवोन सगळ्या मनशांक ते पळयतात, तांची बारकायेन तपासणी करतात, पूण तांकां एकल्याच्याय तोंडार वो तांच्या जिवितांत संतोश पळोवंक मेळना. तातलो एकलो राजकुंवर पयल्या दिसा निराश जावन परत येता आनी आपणाच्या बापायक राजाक ही 5 मोतयां परत दिता. पूण तांचे मदलो आनीक एकलो राजकुंवर तो पोरजे मदें रावता आनी तो असो चिंतूंक लागता, हांव म्हाकाच एक संतोशाचें हातयार करतलो. आनी असो तो आपणा भितर बरीं चिंतनां उत्पन्न करता, बोगसोण्याची, एकवटाची, समजिकायेची, शांतीची. आनी असो तोच एक संतोशाचें हातयार जावंक पावता. आनी तो पोरजे मदें भोंवता आसतना ताच्या मुखामळार, ताच्या जिवितांत बरेपण पळोवन ताका पळयतलीं उदीक संतोशीत जातात. आनी असो एक एक करून तो 5 मोतयां संतोशी मनशांक दिवंक पावता आनी राजाशी परत वेता. घडयेक म्हज्या मोगाच्यानू आमचो हो अनुभव आसतलो. ल्हान भुरग्यांक जेन्ना आमी पळयता तांचें नेणारपण, तांची ल्हानविकाय पळोवन खरेंच ती संतोशी अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. पूण जेन्ना आमी व्हड जाता, आमकां काम मेळटा, आमची जबाबदारी येता, आमच्या जिविताचो संतोश इल्लो इल्लो उणो जायत वेता. हांव जेन्ना सेमिनारींत आसलो आनी कसली जबाबदारी म्हाका दिली जाल्यार हांव रोखडोच त्या कामान गुंतलोलो आसतालो आनी म्हजो स्वभाव बदलतालो. म्हटल्यार हांव चिंतेस्त जातालो,
खंय तरी निराशी जातालो, भियेतालो, नालिसायेची चिंतना म्हजे भितर उत्पन्न जाताली. आनी अशें घडटा आसतना एक देवदूत अशें म्हज्यान म्हणूंक जाता, म्हजोच एक साथीदार, म्हजेच बाराबरसो शिकपी सेमिनारिस्ट, हें सगळें पळयतालो. म्हाका खबर नासली हांव कसो आसा तो, पूण तो म्हाका पळोवन जायते फावटी म्हजेशी येवन असो म्हाका लेणायतालो, म्हाका साळयतालो आनी म्हणटालो, टेन्शन बॉय, स्टे कूल. ताची हीं उतरां आयकता आसतना एक फावट म्हाकाच गमोन येतालें की हांवें एक टेन्शन घेतलां आनी हांव निराशी जाला आनी हांव दुखेस्त आसा आनी जिवीत जिवंक हांव विसरतां. एक फावट ताची हीं उतरां म्हाका जागयतालीं, पूण एक फावट म्हाका परत खुशाल जावंक नाका आसलें, कित्याक कितली तरी जबाबदारी आसा, भार आसा, काम आसा, हें चिंता आसतना हांव दुखेस्तूच उरतालो वो चिंतेतूच उरतालो. म्हज्या मोगाच्यानू इसायास प्रवादी आपणाच्या पुस्तकांत नव्या आवेस्वरान पयले वळीर अशें एक बाकीत कोत्ता. तो देवाच्या नांवान बासायता, देव तुमचो संतोश संपूर्ण कोत्तलो. जुआवाच्या शुभवर्तमानान जेजून आमकां एक वोपार सांगल्या, हांव दाखवेल तुमी फांटे. आनी ही वोपार तो संपयता आसतना जेजू आमकां शेवटाक सांगता, म्हजी खुशालकाय तुमचे मदें आसचे खातीर आनी तुमचो संतोश संपूर्ण जावचे खातीर ह्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगल्यात. म्हज्या मोगाच्यानू देवाचो सोब, देवाचो पूत आमचे मदें आयला, तो आमकां खुशाल करूंक, आमकां संतोश करूंक. आनी देवाच्या उतरान बळ आसा. देवाच्या उतरा वरवीं जें देवान बासायलां तें सगळें पुरें जाता. उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी आयकता, सुरवातेक पयल्या आवेस्वरान 3रे वळीर थंय बरयल्लें आसा, उजवाड जावं. आनी हे रोसणेचे सुरवेक जो उजवाड आमचे मदें उत्पन्न जाल्लो तो आयज पासून उजवाड आसा. देवाचे उतराक बळ आसा आनी हे देवाचो सोब आयज आमी नियाळटाव आनी ताचेर आमी आमचें चिंतप दवरताव. सोब मनीस सावून दिसती पडलो आनी अशें ताणें आमचे मदें ठिकाण केलें, हें आमी नियाळटाव. आनी तेंच नियाळूंक आयज आमकां नातालांची ही परब दिल्ली आसा. सोबदाक आमचो करून घेवया. काळोखांत आमी आसलेल्या वेळार सोबद आमचे मदें जागोवया. जेजूक आमचे मदें आपोवन हाडया आनी अशें जेजू वरवीं आमकां खरी घोटाय आनी बरेंपण फावो जातलीं. इसायास प्रवादी 43वे वळीर आवेस्वरान 2रे वळीर अशें बाकीत कोत्ता, उदकांत वेशी तुज्या सांगाता हांव आसतलों. नदींतल्यान वेशी त्यो तुका गिरासच्यो नात. उज्यांतल्यान चलशी तूं लासचो नाय, दोगान तूं उलपोचो नाय. म्हज्या मोगाच्यानू आमचें जिवीत आमी जियेता आसतना आमी संतोशान बरोंक फावो न्हय. सगळें बरें आसा, सगळें जाग्यार पडलां, आमचे मदें सगळे कडेन शांती आसा आनी कसलोच आमकां हुस्को ना असलें चिंतून न्हय. पूण आमकां जो संतोश दिता तो संतोश आमच्या जिवितांतल्यान येना, पूण तो संतोश आमकां देवाथान येता आनी देव आमकां बासायता. उज्यांतल्यान तूं वेशी, हांव तुज्या सांगाता आसतलों. देवाचें आसणें आमी अनुभवया, संतोश आमी अनुभवया आनी सोबदान जिवीत जिवंक आमी वावरुया. सगळीं आमी उबी रावुया. आमी सोत मानता म्हणूंक वेता आसतना मदल्या भागार आमी इल्लो वेळ रावतलीं. म्हजे सांगाता आमी ही सोत मानता म्हणुया
आनी ह्या बागार जेन्ना आमी शांत रावता तेन्ना आमचे कडेन घडटा तितल्यानूय आमी दिमी घालून मागणें शांतीन करुया. सगलीं सांगाता म्हणुया. सोर पदवेदार स्वत मानता देवाक, सोर पदवेदार बाप तो स्वर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सोर वस्तूंचो रचणार आनी एक सोमयाक जेजू क्रिस्ताक स्वत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो सोर काळा आदी बापा थावन जल्मला. देवा थावन देव, उजवाडा थावन उजवाड, खऱ्या देवा थावन उपजल्लो खरो देव. तो देवा थावन जल्मलो, ताका रचूंक ना. बापाच्याच स्वयंबाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत सोडवणे पासत स्वर्गार थावन तो देंवलो. शांत रावन दिमी घालून मागणी करुया. उबी रावुया. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंत पिलाता खाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कोस मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. स्वर्गार चडलो आनी बापाच्या उजवाडाक बसला. मेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक स्वत मानता. ईश्वर आनी जीव तो बापा आनी पुता थावन उपजला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय सारको नमस्कार आनी मोहिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकल्याच पवित्र कातोलीक आनी दोन दुतां वरवीं स्थापलोले सुबेक स्वत मानता. पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विस्वासान रावता. आमेन. सगलीं आमी आमची मागणी ह्या वेळार एक करून आमच्या बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या जल्माचो संतोष पोरजेक बऱ्या प्रवचना आनी जिविताचे बरी देखींतल्यान दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळेन आयकून घे. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी कालोकी कोरण्यो पयसावून समाजांत पोरजेचें दूख उणें करूंक आनी ताच्या जिवितांत संतोष हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळेन आयकून घे. आमी सगल्यांनी जेजूच्या जल्माचो संतोष आपणावून वायटवें जिवीत सोडून दिवंक आनी ताची कुशाल पाटलावदारां कशी जियेवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळेन आयकून घे. बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या देखीन आमी जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक आमच्या बऱ्या कोर्नांतल्यान परगटूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळेन आयकून घे. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमी देवाक दिवुया. हे आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
मोच्या बाबा भयणीनो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पोदबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या पापा ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णायेन आमी करूंक पावताव आनी ताचे वरवीं तुजें बोगसोणें आमकां संपूर्णायेन मेळटा देखून आमच्या दोबाजीक पुर्बे दिसा ही बेठोवणी आमच्या हातांतली तूं मानून घे. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे हासू तुमची सोबे आसूं आमची काळजां उपाहारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पोदबेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो उनोद सोब्द मनीस जालो आमी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची ही काळजां. देखून आतां देवदूतां बाराबोर आनी सोर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbarato सर्वेस्पोर tu, sorgani sonsorbolia, tucia wojwowan, sorgi tuka soj, सर्वेस्पोरा cinavi, edata बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही मोच्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Vartaco gut porgotuja. Sumia Jesu, ami undo kata,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो इस्वरमणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या मास सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराचे प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गौडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्मा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरूंक मेल्ल्यांक ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट गोतीन मेल्ल्यांक सोमेस्तांक तुजे पुर्जलेत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यान दोमदुतांक आनी सोर काली तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. ह्या संतोष बरीत दिसा संतोशी मन घेवन संतोषाचें जिवीत जिवंक आमकां पयल्यान हे मनान घेवन बापाक उलो मारून आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवोस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय, सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावाटाचे दिश्ट घाल. तुजे कशे परमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे
त्यांनीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे। जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। Gesù manca duci coros, su che somni sosceudo, ucia divia por bisvici, piotrang solo volubici, ucia divia por bisvici, piotrang solo volubici, duce bogor, magna živi, nabor Gesù, ani potvi, duce bogor, magna živi, nabor Gesù, ani potvi. Mitau Gesù porna carsa della porti della vine cator lolo rucacano bigor lolo gurisano cator lolo rucacano bigor lolo gurisano. जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपल्या संतोषान आनी शांतीन तो आमकां भरता। तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया। सगळीं उबी रावया। प्रार्थुया। जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, आयच्या दिसा जल्मल्लो आमचो सोडवोंडार आमकां तुजी भुरगीं करूंक आयला। तर संवसारांत आमचे जिणेंत उदीक उदीक ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताच्या उमोर जिवितांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर। हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी। मातशे बसुया। सगल्यांक तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक जेजूच्या जल्माचे दोबाजीक परबेची कुशालकाय आमी आवडेता। आज मिसाची भेट संभ्रमलेल्या पाद्री सिमाव फेर्नांडीस ताका सोहो बलिदानांत वांटो घेतलेल्या आमच्या याज्ञीक बाबांक तशेंच आमच्या गोंयांत पंगडाक आमचे खेरीत दिनवास। आज आनी ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन। तशेंच आज दनपारां 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतले। टुडे देर विल बी अ स्पेशल मास इन हिंदी at 12:15 p.m. मोगाळ भयणी भावांनो, चोत्राय दवरची। आज फाल्यां आनी डिसेंबराचे 27 फकत व्हील चेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो, पूण उमाव चालू आसतलो। डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाची गेट
सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. चोतराय दवरची. आज आख्खो दीस कुमसार आनी कावन्सिलींग आसचें ना. फाल्यां तावन कुमसारां आनी कावन्सिलींग परत सुरू जातली. कुमसारांचो वेळ सकाळीं 6:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. मोगाड बाबा भयणानो, 3D प्रोजेक्शन मॅपिंग शो ऑन द लायफ ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर हो युनीक शो आज तावन जानेराचे 2 तारखेर पर्यंत सांजेची 7 ते 10 मेरेन कॅथिड्रला वाटेन चालू आसतलो. हो शो पळोवंक उमावांक भितर सरतात त्या कॅथिड्रलाच्या मेटल डिटेक्टर गेटींतल्यान तुमी भितर सरचे आनी मेज एरियांतल्यान तुमी कॅथिड्रलाच्या लॉनाचेर वचे. भायर सरूंक उमावांक भायर सरतात त्याच एक्झीट गेटींतल्यान तुमी भायर वचे. हो शो 2 अद्यावरा फाटल्यान दाखोवड जातलो. निमाणे आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या देवाचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान ह्या वेळार आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. फाल्यां दिसा मीस समरमतात त्यो फिरगोजो हे परी. सकाळीं 7:15 बेर्ना, 8:30 राशोल, 9:45 शिरोडा, 11 वार्का, सांजे 5 मीस समरमतात रिवोणा. फाल्यां 3:30 डायोसिजन कमिशन फॉर सेक्रेड आर्ट अँड हेरिटेज हे खातें मीस समरमता. डिसेंबराचे 27 से कॅथेड्रलाच्या लॉनाचेर सांजे 7 वरांचेर शिलाँग चेंबर क्वायर आपलें सादरीकरण परफॉर्मन्स करतलो. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचो उमाव आज सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो.